संतोषाची बोबाट मारा सोमे जाना गानो अर्गादिया दिनवासुया देवा सर्लोकानो संतोषान बोबाली पृथ्वी सोम्याची कर सेवा ताजे सम ये उल्लास गीत गामाना काचा संतोषाची बोबाट मारा सोमे जानांगानो अर्गादिया दिनवासुया देवा सर्लोकानो. एक घडीभर आमी बसया. मोगान भावान आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता. सांजुदुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थाळाक तशेंच आयच्या दिसा हांगासर सोलोनवरच्या सक्कड भक्तीपणाक तुमकां मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आज आमचे संगी आसात मनादी बाप मायकल मस्करनस विगार कटील बिरगजीचे गांवांत ते नेल्लीकार बिरगजीचे याजकी दिक्षा लाभल्या उपरांत सहायक विगार जावन सबार बिरगज आनी सेवा दिल्या. विगार जावन विजयडका बिरगजीन सेवा दिल्या. ताच्या उपरांत कटील बिरगजीन ती तांची फाटल्या 6 वर्सांनी विगार जावन अपूर्बायची सेवा दिल्या. आमच्या वाराड्याचे याजक तांचे कडेन विसरलेल्या वेळा मोगान जायत म्हणे हांगासर आसात. हे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयतात. आराधन सोलोन व्हरून आमचे खातीर ते मागतात. त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन मानादी बाप मायकल मस्करनस तांकां मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटात. जोरान ताळयो दिवन पाद्राबागेक आनी आमी स्वागत करया. ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या बरी आसात. अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. अर्पिता निफा मातायस किन्निगोळी, सुनील पिंटो मादा तेरेजा वाडो, एम्ब्रोस पिंटो नारावी, थॉमस अल्बुकर्क नारावी, रॉबर्ट हिल्डा रेगो किन्निगोळी, विनय फ्लाविया अल्वारिस निर्मार्गा, अजय डेसानी निशा आरान्ना मूडबेळे, लिली डिकोस्टा मुंबई, मॅक्सिम सोनिया डिसोजा किन्निगोळी, कीत पायस मिलाग्रेस, आयरिन रोड्रिगस मुंबई, ग्रेसी आरान्ना मुंबई, नलिनी डिसोजा जल्मा दिसा संदर्भी नित्य दरवाडो, संतान डिक्रूज गोवा, ॲलिस गोन्झाल्विस बँगलोर, हॅरी गोन्झाल्विस बँगलोर. प्रत्येक त्या सवापासून मिस पेडयता रेनी अलिविया फर्नांडीस मिलाग्रेस. देवदीन बेझिल पेरेराच्या आत्म्यापासून मिस पेडयता विनय फ्लाविया अल्वारिस निर्मार्गा. देवदीन लविना सिंथिया डिसोजच्या आत्म्यापासून मिस पेडयता विनय फ्लाविया अल्वारिस निर्मार्गा. देवदीन अपोलिन आणि पाऊल पेरेराच्या आत्म्यापासून मिस पेडयता विनय फ्लाविया अल्वारिस निर्मार्गा. फुलगोतेंच्या आत्म्यापासून मिस पेडयता जुलियानो कुटिनो ल्हान पुलवाडो. ह्या सर्व ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची ते सवां मागणी जे कितें घेवन ह्या पवित्र थळार आसा सक्कड मागणी सांजुदुतात देव मारिपा सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करून मागया. आज आमी प्रत्येक जावन ह्या पवित्र थळार मालगड्यां खातीर मागता. आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या मालगड्यां खातीर आनी तशेंच विविध आश्रयांनी मालगड्यांच्या घरांनी सिनियर सिटीजन्स होम आमी म्हणटा ह्या घरांनी जायतीं मालगडीं येतात. एकसुरी आसात, कस्तातात, रडतात, तांचे म्हणलें कोणी पळोवंक वचना, कुमो करनात. असलीं जायतीं जाणां आसा आमच्या घरांनी विविध आश्रमांनी ह्या मालगड्यांच्या घरांनी. ह्या सक्कड मालगड्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी मागया. सोमी तांकां आपडून दी, भलायकी दिवन दी, बरेपण दिवन दी, तांची जतन करून दी, तांकां सांबाळून दी, तांकां सांगात दिवं दी आनी प्रत्येक जाण तांच्या कुटुंबाच्या सान्यांत हांव मोगाचो सांगात सदांच सोमी लाभोवन दी, तांची जतन करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आराधना वेळार नोवेना वेळार आमी विशेश तरान मागया. सक्कड आमी उबे रावया, ह्या बलिदानान आमी वांटेली जावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां एकल्याक देवान समजणी दिल्या, समजणेचें धेणें दिलां. हें समजणेचें धेणें देवाचें, तें देवाचें एका रितीन एक आभरण म्हणयत. तें आमी न्हेसोवंक जाय
आनी हर एक फावटी समजणी देवा थावन येवची आनी देवाचेर पत्योन भावार्थान देवान दिवचें सगळें देवानच दिवचें आनी आमी तें वळखूंक जायते फावटी फाटीं केल्ल्या खातीर देवा लागचें बक्षणें मागया समजणी नासतना जियेल्ल्या खातीर समजणी नासतना उलयल्ल्या खातीर देवा लागचें बक्षणें आमी मागून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसरण सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या पासत बरें सदां समकार मरये सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव सर पददार देव आमची काकुळट करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजूत देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां पावो केलें आतांच्या मागणेच्या आदारान चड आनी चड मनशांक तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक पावो कर आनी अशें अख्ख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वसूं आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना पयलें वाचप हांव रचलेल्या मनशाक संवसारा वयलो नाश करतलो उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप पृथ्वेचेर मनशाचें कोटेपण सोडून येतलें आनी ताच्या काळजांत कोडी चिन्ना शिवाय हेर कितेंच गळोन येतलें म्हणून सरस्परान पळयलें आपणा मनशाक लसुल्लो म्हणून सरस्पर सुसरलो आनी आपल्या काळजांत तो कोडवळ्ळो सरस्परान म्हळें हांव रचल्या मनशाक हांव पृथ्वे वयलो नाश करतलो ताचे सगळे जानवरांक जीवदळांक आनी अंतराळ्याच्या सुकण्याक नाश करतलो तांकां रचली म्हणून म्हाका सुरसुरे भोगता पूण नो एकलो मात्र सरस्पराक मानवल्लो सरस्परान नो एक म्हळें तुज्या सगळ्या कुटुंबीक घेवन तारवा भितर वच कित्याक हे संततीन तूं एकलो मात्र म्हज्या दोळ्या मुखार प्रामाणीक शुद्ध मनजातीच्यो दादल्यो बायलांच्यो सात जोडयो तुजे संगी घे आनी अशुद्ध मनजातीचे दादले बायलेची एक जोडी अंतराळ्याच्या सुकण्याचे दादले बायलांच्यो सात जोडयो वर हे परी सगळे पृथ्वेचे तूं तांची संतत वाचयतलोय कित्याक आनी 7 दिसांनी हांव 40 दीस आनी 40 राती पृथ्वेचेर पावस धाडटलो हांवें रचले सर्व प्राणी हांव पृथ्वे वयलें नाच करतलो सरस्परान फरमायलें तें सगळें नोयेन केलें 7 दिसा सोमतास पृथ्वेचेर पृथ्वेचें आवराचें उदक आयलें देवाचें उतर हें सर्वेस्पर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता सर्वेस्पर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता देवाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराक नावाडा महिमा आनी पदवी ताची एकल्याची स्मरण हरसिया ताच्या नांवान
फावती महिमा दिया ताचे पवित्र मुखार प्रणिपात करा सर्वेश्वर आपले बचे शांती सो आशीर्वाद दिता सर्वेश्वराचो ताळो उदका वयल्यान गाजता उदका राशीचेर सर्वेस्पर उबो जाला सर्वेस्पराचो ताळो निजायकी गणगणीत वय गंभीरायेन गाजता तासो ताळो सर्वेस्पर आपले बचे शांतीचो आशीर्वाद दिता सर्वेश्वर आपले बचे शांतीचो आशीर्वाद दिता जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळता आनी म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येतल्या Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या जेजूचे शिस उंडे हाडूंक विसरलेले माचव्यांत तांचे लागीं एका वयर उंडो नातलो अशें आसता जेजू तांकां सत्राय सांगून म्हणालो पळया फरिजेवांच्या आनी तशेंच हेरोदीच्या कमीराची सत्राय घेया आनी शिस एकामेका तर्क करन म्हणाले आमचे लागीं उंडे नांत देखून तो अशें म्हणटा जाय पूण जेजू हें जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो तुमचे लागीं उंडे नांत म्हणून तुमी कित्याक चिंता करतात अजुनूय तुमकां समजना तुमकां तितलेंय पारखूंक कळना तुमची मोत तितली धाड्डी जाल्या दोळे आसून तुमकां दिसना आनी कान आसून तुमकां आयकना आनी तुमकां उगडास ना 5 उंडे 5,000 अंक हांवें मौन दिल्ल्या वेळार कितली धाली कुडके तुमी भरून काडले 12 म्हणून तांणी जाप दिली आनी 7 उंडे 4,000 अंक हांवें मौन दिल्ल्या वेळार कितली धाली कुडके तुमी भरून काडले 7 म्हणून तांणी जाप दिली तवळ तो तांकां म्हणालो कशें तर आनीकी तुमकां समजना देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या चलत्या जिवितांत आमी मस्त फावटी म्हणटा ताका कांय समजना ताका कांय कळना मस्त फावटी उद्गार आमी वापरता झगडीं जाल्ल्या वेळार वापरतात सूख समजणी जाल्ल्या वेळार वापरतात ताका कांय समजना भुरग्यांक म्हणटात थोडे फावटी भुरग्यांक ताका भुरग्यांक कांय समजना समजणी देवान दिवचे देणे ते देवाचेंच
जेजू सांगता थंयसर उंड्याचें असर्यें करतना जेजूचे शिष्य सांगत आसले तितले मात्र न्ही, ते उंडे सांगता गेले, सगळ्यांक वांटले. सादारण कॅटरिंगाच्यांनी केल्ले जागी चड बरें केलां आसतलें. थंयसर पुरा सगळ्यांक पंक्तेर बसयलें आनी जाय तितलें वाडल्या उपरांत उरलें सगळें एकठांय केलें. एक फावटी न्ही, 2-3 फावटी जेजून असर्यां करता आसतना ते सांगत आसले. जेजून खमीराची म्हणजे फारिजेवांच्या आनी हेरोदीच्या म्हणजे तांच्या सत्राई तो सांगता. कसली सत्राई तांकां सांगता की म्हळ्यार थंयसर ते सांगूंक सांगतात पूण करूंक करिना. फारिजेव मस्त शिकोवन दितात, ते जावन पाळिना. देखून जेजू तांकां तुमी तशें तांच्या साली प्रमाणे करिनाकात म्हूण सत्राय दिता आसतना हे हांच्या मथीर जेजू उंडेचे अजाप थंय एकच उंडो आसलो तांच्या लागीं. तांच्या मचव्यांत एकच आसलो. ते चिंतात जेजू ह्याच विशयांत उलयता म्हूण ते चिंतात. पूण जेजू तांकां म्हणटा तुमकां समजून येना. थंयसर 4,000-5,000 असे लोकांक वाडटा आसतना थंयसर उंडे मसले अजाप करून सगळ्यांक वाडटा आसतना ताणींत वाडले, ताणींत तांचे सांगात आसले. सगळे आसल्यारी तांच्या मोतीक वचना. जेजून जायते असर्यां करतना सयत ते तांचे सांगात आसले, पळयलां. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 13 वाक्य 13 आमकां एक मस्तपटी आयकूंक मेळटा. दोळे आसा तरी दिसना, कान आसा तरी आयकना. ते मावसेच्या वाटेर जेजू तांचे सांगत आसता आसतना तांकां जेजूची वळख मेळोना. जेजूची वळख तांकां मेळोना. देखून जेजू देवाचें उतर सोडोवन सांगतना जेजून म्हणलें आसा तुमकां समजून येना. आनी समजूणी ती देवान दिवची आनी आमी ती माग जाय, देवा लागीं माग जाय. आनी जेजू तांकां खरी समजूणी दिल्या उपरांत ते थंयसर तांकां कळटा. जेजू उंडो मोडतना वळख धरतात. जेजून उंडो मोडतना आनी जेजू खातीर आपलो जीव दिवंक ते फुडें सरतात. मुगाळ भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितांत जायते फावटी असर्यां घडतात, बरेपण घडता. थंयसर जेजून पेद्रू आनी ताच्या संगत्यांक मासली धरूंक गेल्ल्या वेळार सगळी रात तांणी कश्टून कांय धरनातल्या वेळार ते दळांतले कोयर काडटाले. कोयर काडून ते नितळ करताले. जाळां नितळ करता आसतना जेजून म्हळें उजव्या कुशीक उडया तुमकां मासली मेळटली म्हळें. पूण थंय तांणी म्हळें तुज्या उतराचेर देवयता. सगळी रात आमी तांची खाराणां मस्त दिली. सगळी रात आमी कश्टले, हांव कांय एक करूय धरुना, पूण तुज्या उतराचेर पत्योन देवयता म्हळें. आनी देवयलें. आनी थंय देवयल्या उपरांत ती मासलेची रास पळोवन जो हांव म्हणटा तो सोमीस म्हण उडता, सोम्याच्या पांयाक पडटा. मगाळ भाव भयणीनो, सोम्याची वळख धरली केदाळा ती मासल्याची रास पळोवन. आज आमच्या जिवितांत जायते बरेपण आसा, ते बरेपण पळोवंक आमी शकना. जेरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी वाचता थंयसर आमी देवाचेर आमकां पातयणी म्हणली इल्लीशी उणी आसा. देखून आमी देवान दिवचें बरेपण आमी तें बगूंक पावना, जायना आमकां. आमी एक जड जेरेमिया प्रवादी म्हणटा खांट्या झडकुटा मदें किरलेल्यार तें चिरडता आनी तें बरें फळ दिवंक जायना ताच्यान. देखून त्याच रितीन आमी एकलोय जायते फावटी अशें घडटा की आमकां तें बरेपण सोम्यान दिवचें तें आमकां बगूंक तें पावना. थोडे फावटी थोड्यांनी म्हणचें आसा ग्रेस्त काय आसा, पूण ग्रेस्त काय ती बगूंक ताका जायना. पिट्टाच्या बरीत जियोचें. आनी जायते फावटी असले संगती आमी देवान दिल्ले म्हण वळखूंक सयत आमी वचना. नातल्या वेळार मागचें, देवान दिल्ल्या वेळार देवान दिलें म्हणलें
आमी वळखना देखून मगाळ भाव भयणीनो आमची मोत धाडटी जाल्या जेजू म्हणटा आपल्या शिसांक थंयसर तुमची मोत धाडटी जाल्या भितर रिगना इतलें सांगता इतलें अजाप करता इतली शिकोवण दिता आमी जायते फावटी देवाचें उतर वाचता नियाळ करता पूण आमच्या भोवती रिगना मस्त फावटी रिगना शिसांच्या बरीत आमी जायते फावटी जाता रिगना आमच्या मोतीक रिगना समजना देखून आमी कश्ट जावं कित्याक जेजूचेर सांगता जेजून इतलें असर्यांक बरेपण केल्लें येसीस जेजूचेर फात येल्ले जाल्यार तांकां समजणी मेळटी भावार्थी मेळटो आनी एक फावटी तांणी मागलें आसा सोम्या चडय आमचो भावार्थ आमी आमचो भावार्थ उणो तुजे थंय आमचो भावार्थ चडय म्हणून तांणी मागणें केल्लें आसा सोम्या लागीं विचारलेलें आसा मगाळ भाव भयणीनो आमकांय जेजून आमच्या जिवितान जायते बरेपण केलां तें आमी पळया आमी कितलें बरेपण देवान केलां की म्हळ्यार आज आमी गाद्यांनी गोळाना गादे आमच्या लागीं नात पूण आमच्या बसीर एक ना एक दीस म्हणी शिताचे या पेज या शीत सुकुल्ल्या सागी पळया देव कितलो उदार हर एक रितीन आमी बेळें करून जावंक पुरो पयशे दिता जावंक पुरो पूण तें मेळचें देवान हर एकल्याक खाण दिवचें वद आगसूचें तें देवाचें एक देणें आनी देवान दिवनूच आसा जायते फावटी आमकां सवाल येता आमी कित्याक जायते फावटी गण्य करिना तें देवान दिलें म्हूण वळखना मस्त फावटी देवाचें उतर मरिपात आमी जाप सोदची जाल्यार 10 जण कोडकार नितळ केले जेजून फाटी आयलो एकलोच जेजूक वळखोंक जेजू तुवें म्हाका बरें केलें बरें जाल्लेंत फाटी आयलो जेजूच्या पांयांक पडलो तुवें म्हाका बरें केलें 9 जण बरें जाले पूण खंय गेले मस्त फावटी आमी ह्या 9 जणांच्या मेळींत मेळचे संदर्भ आसात देखून कितेंय बरेंपण जाल्लें आमकां आमी हेरांक सांगचें तवळ देवाची समजणी आमचे थंय वळटा आनी आमी हेरांक सांगता आसतना ताचो भावार्थी लॉस करता जाल्यार तो घट जाता म्हाका बरेंपण जालां तें हांवें हेरांक सांगचें मस्त फावटी आमी सांगना मस्त फावटी आमी सांगना ओगेच रावता जर देवान तुका बरें केलां सांग मस्त जाणांक सांग तुका बरें जालां एका रितीन तुवें जेजूची वळख दिवची जेजूची समजणी तुका मेळिल्ली दिवची देवाच्या त्या मिसांवां तुवें वांटेली जावचें देखून आमकां मेळिल्ली ती समजणी जाणवाई आमी हेरांक दिता आसतना म्हाका बरेंपण जालां मस्त फावटी विशेश अवघडांतले राखल्यार मात्र आमी म्हणचें म्हाका देवान राखलें देवान ते दोळ पर्यंत ताका एकच एक अवघड नासतना राखलें तेवढं आसना आनी मस्त फावटी दुबळ्या धाकट्यांक जायते जण दान धर्म करता आसतना मस्त फावटी दुबळे धाकटे थोडे फावटी वळखना थोडे फावटी ताणें म्हणचें ताका आशिल्ल्यान ताणें दिलां म्हणून ताच्या लागीं आशिल्लें देखून ताणें दिलां नातल्यार ताका दिवंक जातें गी पूण ताणें खंयच्या रितीन दिलां ताच्या लागीं आशिल्लें गी नाशिल्लें गी तें आमकां कळीतना दिवचें मन तें देवान ताका बेसांवंक घालां देखून बऱ्या मनान तो दिता पूण तें घेतिल्लो ताची जबाबदारी आसा वळखूंक मगाळ भाव भयणीनो जायते फावटी आमी मलगड्या लागीं आमच्या थोड्या भाव भयणी लागीं उलयता आसतना ते म्हणटात आमी ल्हान आसतना आमकां तांणी बरें करून पळयलें तांणी आमकां कुमो केली आजुनूय ते उडास काडटात कित्या खातीर देवाक अर्गां दितात उडास काडचें म्हळ्यार देवाक अर्गां दिवचें देवाक वळखोवचें आमकां देवान तांचे मरिपात आमकां बरेंपण जालां देखून ही समजणी जे जेजून आमकां दिवची समजणी आमी आमकां बरेंपण जालें ल्हान घडीता आज आमी घरा वचून आमी उडास काडूं बरें कर रांदता आवय जावंक पुरो बायल जावंक पुरो कोणी जावंक पुरो घरा रांदतात पूण बरें जालां म्हूण कितलीं जाणां सांगतात सांगूंक वता सांगेना ह्या बरें करून काम केल्लें घरा भितरूच ल्हान संगती आमच्या जिवितांत आमी अभ्यास करचे अभ्यास केल्यार मात्र जाता बरेंपण देवाक अर्गां दिवचें आमी अभ्यास करचे वायट अभ्यास करचे म्हणून ना वायट ताचे इतल्याक येता कोणाचें आयकून आक्रमणां करता पूण बरें चड आमी जाल्लें सांगतना देवाक अर्गां दितना वळखुचें एका रितीन वळखुचें पळया आमच्या घरांनी मन जाती आसात पेटे गाय माजर या खंयचीय जावंक पुरो घरांनी आमी गेल्ल्या वेळार ह्या पयस वचून थोडे तेंप उपरांत परतून घरा गेल्ल्या वेळार थंयसर कितें जाता थंयसर आमी पळयता
थंय ती चिमटी आलोन की आमचे ओळख धरतात आमच्या फाटल्यान येतात गुंकिनात या तांच्या भाशेन ती आवाज करतात म्हळ्यार वळख खातात इजया प्रवादी सांगता घाडांव आपल्या धन्याक वळखता घाडांव आपल्या धन्याक वळखता तशेंच बरी एक मन जात धन्याक वळखता तर आमी आमचो सर्वेस्पर देव आमकां ताणें इतली समजणी इतली जाणवाय दिल्या देखून आमी वळखूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय तर एमिसाचें बलिदान आराधन आमी भेटयत आसतना मागता आसतना आमी मागया जायते फावटी आमकां समजुणी नातिल्ले बरी आमी जियेल्ले आसा आमी धाड्डे जावन जियेल्ले बरी आसा आमी आत्मीक संगतीक चड गामान दिनातले आसा हें सगळें उडासाक हाडन ताका आमी भेटवण दिवया आमकां प्रत्येक कृपा हर एका कुटुंबाच्या सांद्यांक खरी समजणी मेळ्ळी जाल्यार तें कुटुंब भाग्यवंत कुटुंबा सारकें जुजे मरी जेजू आमी पळयता ते भाग्यवंत कुटुंब थंय समजणी आसली समजणेचे देणे आसले देखून आमच्याय कुटुंबान समजणेचे देणे आमकां हर एकल्याक फावो जावन दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया आमेन. आल्तारा लागी जमल्या काणीक हाडून आयल्या मोगानास्तू कादिता स्वीकार कर म्हूण परता धन आमचें वोपून दिता आत्मा आमचो अर्पिता जीव आमचो समर्पिता जीनभर तुका करसिता. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद दिवपाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसेच्या जवळ सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा भाग्यवंत धर्मदूत सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वरयलें ती सडवण आमच्या काळजाच्या काळाच्या मनशां कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातें उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या पैद्या सो तुजी पयसभा पवित्रेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ती धर्मतांच्या बुन्यादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्या देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगा निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरां संगती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबरांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशीन कश्ट मरण दिसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या जिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या जिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात नंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वरवतले, हे म्हज्या उडासा करात. बवड़तसो गुठ परगटूया. Sumia Jesu ami hovundo ata ani hegan sinte pieta title potitu vaibhavani yesa ami tuje maran pagata. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वा जिवितसो भुंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पवो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनः जुवानपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. औंका मुरये देवाचे माये सांगाता, बगेवन जुजे तिचो पती, बगेवन दमदतान सांजूदतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान गांवांत दी आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेली प्रार्थना दीर्घेवन सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटायी. कित्यार सोडके पत्वे आनी महिमान तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या आपातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माये मगसो गुर्त जावन एकामेका शांती दियात.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर सुभागी. सुम्या तुवें मुद्दरेवचे म्हाका फावना पुणच्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. Sumia tuka sitateka Yenyak tuja haura kondrauta Swagat tuka आवाज दीता जीवित मुझे समर्पिता Sumia tuka sitateka Yenyak tuja aura kondrauta Swagat tuka आवाज दीता जीवित मुझे समर्पिता. जीवो उंडो तू जीवित दिवसो जीवित आमचे तू नंद करसो सासणी सुका वरून पावसो सासणी सुका पावसो सोम्या तुका सिकत्रेगा Yenyak tuja aura kondrauta Swagat tuka आवाज दीता जीवित मुझे समर्पिता. प्रार्थुयां. बो मोगाळ बापा बघेवन जुचा देवाच्या जैते वन तो मरणापासून या नोवेनाच्या दिसाक हो संस्कार आम्ही संभ्रमला तांतून घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कोडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्रत्म्यान आमकां बर आनी ताच्या भशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगान आनी सेवेन आमकां तीर करून दवरो या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नवी. समी बसया. मोगान भावन आनी भयणीनो परत एकपोटी तुमकां सगळ्यांक या पुणशेताक या पवित्र थळाक मोगसो येवकार मागता. जुबलेवाच्या वर्सा हे आमचे पुणशेत एक यात्री केंद्र जावन उबारलां. जिंकोन हांगासर येतात ह्या पवित्र थळार मागणें करतात तांकां प्रत्येक आशिर्वादां बेसावां इंदुलजन्सां लाभतात म्हणलें गवळी बापान परगट केलां. त्या देखून तुमी हांगासर आयिल्ल्या वरवीं जायतें बरेंपण तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक हांगा तावन वालता. हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस नोवेन साक्रामेंताचें आराधन 9:30 वरार सोंपता. ताजे उपरांत 10 वरार हांगासर कुमसारां प्रारंभ जातात. 10:15 वरार तेर्स सुरू जाता. 10:30 वरार परत दुसरें प्रमुख मीस आनी ताजे उपरांत नोवेन आनी आराधन. 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. पवित्र पुस्तक कोंतां बिंतीन्यो जुदाच्यो इमाज्यो आनी इतर जायत्यो संगती स्टॉलांत आसात. कोणाकी गरज आसल्यो कितें वस्तू घेवंक अवकाश आसा. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी सोडयेत. मिसाची तेसावां कोणाकी दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान तुमी दिवचे. कावन्सिलींग तशेंच तुमच्या इतर गरजांक कोणाकी आमचे कडेन उलोवंक जाय तुमचे कश्ट दूख वांटून घेवंक जाय जाल्यार हप्त्या मदें हांगासर येवयेत. वा कितेंय समस्या आसा जाल्यार फोन करून हप्त्या मदें अपॉयंटमेंट घेवन हांगासर येवयेत. आजी थोडो वेळ मेळोवंक अवकाश आसा.
पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी कितेंय दिवंक उशीर व्हरता जाल्यार दप्तरान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणे दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी काजारां जल्मादी जुबले कुमगार असली बरी कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा. त्या लेखार जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं आनी आमी विशेश जावन ह्या नोवेना आराधना वेळार तुमचे खातीर विशेश जावन मागतले. हांगासर म्हज्या दाव्या कुशीक आसच्या आश्रया बिल्डिंगांत होमिओपॅथीक मेडिसीन लाभता. मूडबिद्रे आळुवास मेडिकल कॉलेजीची डॉक्टरां नर्स हांगासर आसात. कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन जाय जाल्यार आतां नोवेना वेळार आराधना वेळार वा मागीर आराधना जाल्या उपरांत जेवण जाल्या उपरांत ती तांकां मेळयेत ती तुमकां कुमो करता. हर एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां सावन 10:30 वरां पर्यंत ये मिटींग अल्कोहोलिक एनॉनिमस अनामीक आमाली हांचो पंगड आमी सुरू केला. तरी जी कोण तुमच्या पैकी वा तुमच्या कुटुंबात कोणी सोऱ्याक वा इतर आमाल पिवण्याक वळख जाल्लीं आसात, ह्या पिडेतावन सुटका तुमकां जाय जाल्यार ह्या मिटिंगाक येवंक प्रयत्न करा. हरी एका मंगळारा 9:30 सावन 10:30 वरां पर्यंत मिटिंगा. मागीर 10:30 वरार मिसाक नोवेनाक आराधनाक तुमी भाग घेवयेत. जेवण करून मागीर वचयेत. त्या देखून तुमच्या वळखीचीं तुमच्या कुटुंबान कोणी असलीं आसा जाल्यार तांकां तुमी हांगासर येवंक प्रोत्साह दिया. खंडीत ही मिटिंगां तांच्या जिवितांत परिवर्तन हाडूंक, तांचें जिवीत बरें करूंक, एक नवें जिवीत जिवंक तांकां कुमो करतले म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. त्या देखून तसल्यांक उत्तेजन दिवंक तुमकां उलो दिता. मोगाचें ह्या हप्त्यांत 21 तारखेर शुक्रारा आमच्या इगर्जीच्या कुशीन कॉपेल आसा. पयलें आराधनेचें कॉपेल आसलें पूण आतां थंयसर साक्रामेंत ना, आतां खाली आसा. त्या देखून ह्या कॉपेलांत आमी जेजूच्या मुळाव्या कोर्साची रॅली काडल्या. बेल्जियम जावन जेजून मरण पावल्या त्या कोर्साची रॅलीक आनी परवां शुक्रारा 21 तारखेर ही प्रतिश्ठापन आमी करता. तरी करून शुक्रारा दिसा हांगासर 10 सावन 11 वरां पर्यंत कुर्साचें भजन 10 सावन 11 वरां पर्यंत. 11 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आनी मीस जाल्लेंत हांगासर रेलिकेचें नोवेन वा कोर्साचें नोवेन आमी चलोवन रेलिकेचें आशिर्वाद दिता. ताज्या उपरांत रेलीक पुरशावार व्हरून कॉपेलांत प्रतिश्ठापन करतले हांव. आनी ताज्या उपरांत आयिल्ल्या सकट भक्तिकांक हांगासर जेवणाची वेवस्था आसा. तरी करून व्हडा संख्यान तुमी येवन ह्या कुर्साच्या भजनांत मिसाच्या बलिदानांत ह्या रेलिकेचें प्रत्येक आशिर्वाद जोडच्या खातीर हांव तुमकां आपोवणें दिता. आनी त्या उपरांत हांव तें कॉपेल थंयसर भक्तिकांक एक मागण्याचें केंद्र जावन आमी उबारतले. थंयसर आमी कार्पेट घालून कदेलां दवरल्यात आनी बसोवंक थंयसर अवकाशाचा फॅनां आमी घालता. आनी त्या मारीपात मागणें करूंक थोडो वेळ दिसा मदें वा नोवेनाच्या दिसांनी येवन मागणें करूंक, कित्याक जेजूच्या मुळाव्या त्या कुर्साची रेलीक खंडीत त्या रेलिके मारीपात जायतें बरेपण आशिर्वादां ह्या पवित्र थाळाचेर वलतली म्हणल्यार कांय दुबाव ना. त्या देखून तुमी परवां शुक्रारा येवन ह्या भक्तीपणान वांटेली जावंक हांव तुमकां परत एक फावटी आपोवणें दिता. आज जेवणाक स्पॉन्सर रावल्यांची नांवां वाचून सांगतना तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेजय म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागता. नांव नाका म्हूण एक दानी ल्हान फुलवाडो आयच्या दिसाचें नॉन वेज जेवणांनी तांणी स्पॉन्सर केलां. तशेंच पलोमा डिसोजा ताच्या 8व्या वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी सांजूद वाडो तांणी नॉन वेज जेवण स्पॉन्सर केलां. आज तांचे अर्गामिसिया हांगासर आसा आमी भेटयलां. तांच्या त्या सवां खातीर तांच्या खातीर आमी आराधना वेळा नोवेना वेळा ह्या भुरग्या खातीर आमी मागतले. त्या देखून तांच्या कुटुंबाची कोणी आसा जाल्यार मुखार येवन मानाची वाद घेवची. बाप मायकल डिसोजा मायकल मस्कर्णेस हांगासर ही मानाची वाद दितले, तरी मुखार येवचे. तशेंच आनी एक दानी नांव नाका म्हूण मांगलोर आयच्या दिसाचे वॉर्न स्पॉन्सर केलां. मार्गरेट वास बचपे तांणी आयच्या जेवणाक उमो केल्या. थॉमस मथायस वेलंकनी कन्स्ट्रक्शन निड्डोडी, पीटर वास बेळ्ळूर, रॉयल डिसोजा पेरंपळ्ळी, ग्लेनिटा डिसोजा पवित गाजवाडो, वीरा जूड डिसोजा किन्नुगळी, पास्कल लीना मथायस मुंबय, लिली डिकोस्टा मुंबय, अरुण जेनिफर साल्डाना 4थ्या वर्साच्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी आड्ड्यार. आनी सर्वांनी मुखार येवची मानाची वाद घेवची. तुमचो हर एकल्याचो हांव उपकार भावरता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.
तुमच्या बऱ्या मनाक देव 100 वांट्यांनी तुमकां आशिर्वादान दिवन दिवन मागता. आज जेवण तयार केलां आमचे खातीर मदर तेरेजा वाड्याकार आनी मदर तेरेजा वाड्याची गुरकान प्रतिनिधी वाड्याकारांक हांव काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. सकड आमी दिमी घालया. नव्यानात आमी बघितात आमी जावया एक कळोनी मागीर विसरान दनपारांचें जेवण जेवताना पयले बडी कान घेताना कितलें जेवण जाय तितलेंत कान घेया. मस्त बडी हांव पळयतां मस्त कान घेता हांव मागीर व्हरून उडयता. तशें जेवण पाड करचें नाका. निमाणे पर्यंत हरियेक लागीं जेवण मेळोंक आसा. त्या देखून वाडटा आसतना सांगा कितलें जाय तितलें मात्र. चड वाडलां जाल्यार फाटीं काडून सांगा. आनी जेवण घट्ट जेवीचें हांव ना म्हणना पूण पाड करनाकात. मस्त बालदेनी त्या बाकेटीन रास घालचें नाका. त्या देखून आज नॉनवेज जेवण त्या देखून चिकन 2 भागां आसा हॉर्न आसा. त्या देखून तुमकां कितलें जेवंक जाता तितलें कान घेया. पाड करनाकात. पाड केल्यार तें पाताक हेका लेकान. त्या देखून ह्या विशयांत हरी एक पटीन गमान घेजय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. पात्रून सांजता देवा आमचे पासून विनाती कर. पात्रून सांजता देवा आमचे पासून विनाती कर. पात्रून सांजता देवा आमचे पासून विनाती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव बहिणीनो सर्गींचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेन जोदता देव सरकाराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासून विनाती करता. सांजोदता देवानी अर्सान भक्त प्रत्येक जावन मुरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारिपात आमी सांगता मागया. सोमिया जेजो क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव. तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदत्त जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टा खातीर आमी उगडास करता. बगेवन ता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनू आसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमी आमचे मागणे लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लाभता आनी समेस्त मनी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्थ वजेची तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेवन तूं जोदता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपाद उबारच्यो गरजो आनी यात्रे तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरो आसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूदता देवाक मागणे. या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेवन जोता देवा या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीच कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसाय. तुज्या मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पोणशेता पातेनीन आयलां. सकड आमी बसया. मोगाचेनो सभाजनांनी हांगासर त्या सवां घालतात रासत आसता त्या सवां. आज सभाजनांनी त्या सवांगा दिल्ली आसा. हांव वाचून सांगतना जर तर तुमची त्या सवां आसा जाल्यार तुमी मागा. नाजाल्यार काल जमोनान तावन कितें ते सवां घेवन आज मागा जय म्हणून ह्या पवित्र थळाक आयल्यान सकड तुमची त्या सवां मागणी सांजूदता देवा मारिपा सोम्या थंय उबारा. ह्या पवित्र थळार जायतीं आजापां अद्भुतां घडटात. मागलें मेळटा आनी प्रत्येक जण ह्या जुबलेवाच्या वर्सा खंडीत आमी मागलें मेळटा. त्या देखून व्हडा पातेनीन भक्तीपणान आतां आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. 100 जाणांक तांचो जागो बऱ्या मोलाक विकोन वयच्या खातीर एकल्याचें काजार बऱ्यान जावंक आनी मोगान जियोवचें करपा मेळच्या खातीर 100 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम भाव जावच्या खातीर एकल्याक IELTS एग्जामान पास जावंक करपा मेळच्या खातीर 12 जाणांक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर 8 जाणांक SLC बोर्ड एग्जामां सुलाभ आसून बरें बरोवंक करपा मेळच्या खातीर
तेगांक भुरग्याचें देणे फावो जावचे खातीर दोगांक युरीन इन्फेक्शन गूण जावचे खातीर तेगांक क्रियाटीन नॉर्मल जावचे खातीर 6 जाणांचें BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर दोगांक सोरो सिगरेट सोन बरी जिणी जेवण करपा मेळचे खातीर एकल्याक आयतारा मिसाक वचून आनी मन परिवर्तन जावचें करपा मेळचे खातीर 12 जाणांक शिकोवंक बरी मत आनी जानवाय मेळचे खातीर एकल्याक वायट जिन्नां पयस जावंक तेगांक घरांत शांती समाधान राज करूंक आनी मोगान जेवचें करपा मेळचे खातीर एकल्याक डिवोर्साची चिन्नां पयस जावंक आनी संबंध बरो उरोवन एक बरें लग्न जिवीत जेवचें करपा मेळचे खातीर चौगांक रीण फारीक करून करपा मेळचे खातीर तेगां जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर चौगांक बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फावो जावचे खातीर दोगांक कोर्ट केस बेगीनच इत्यार्थ जावचे खातीर एकल्याक कृशी वावराचेर बरो प्रतिबल लाभचे खातीर एकल्याचे घराचे आनी ग्रोट्टाचें काम बऱ्यान जावचे खातीर एकल्याक स्पॉन्डिलायसीस पिडा गूण जावचे खातीर एकल्याक जाग्याचे डॉक्युमेंट्स बेगीनच मेळचे खातीर एकल्याक आयर्लंडांत हायर स्टडीसाक बरी युनिवर्सिटी मेळचे खातीर एकल्याचे एलर्जी पिडा गूण जावचे खातीर एकल्याक राती बरी न्हीद पडच्या खातीर 22 जाणांनी तांच्या प्रत्येक तेसावां खातीर मागोंक सांगला मोगाचें न्हू आज जल्म दीस आचरणच्या पालोमा डिसोजा 8व्या वर्साचो जल्म दीस आचरणच्या जूद वाड्याचें ताचे खातीर आमी विशेश तरान मागया तशेंच आचे सांगाता एकल्याक टॉफेल एग्जाम पास जावचे खातीर तिनाक बरी भलायकी मेळच्या पासत मॅक्सीचें शुगर आनी BP नॉर्मल जावचे खातीर मिलिसा डिसोजा ताणें काम करच्या थळार बरेंगन काम करच्या थंयच रावच्याक आनी तांच्या कुटुंबा खातीर आनी कुटुंबांत आसले सकयल समस्या इत्यार्थ जावच्या खातीर ताच्या आवयन मागोवंक सांगलां ह्या भुरग्या खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर आमी विशेश तरान आमी मागया मोगाचें न्हू आशा म्हणल्यार आमच्या भयणीक खातीर मागोवंक सांगलां त्या भयणी खातीर आमी मागया आनी एक भुरग्या आनी एक कुटुंबा खातीर आमकां मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया तांच्या कुटुंबांत ती बरी भलायकी बरेपण लाभचे खातीर मागोवंक सांगलां त्या देसावां खातीर आमी मागया ग्लेन म्हणल्या भुरग्याक बोर्ड एग्जामान बरें करचें करपा मेळच्या बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया अविता लोबोक बोर्ड एग्जामान बरें करूंक आनी ताणें बरें पास जावचें करपा मेळचें अरुण डिसोजाक ताच्या बिजनेसान बरें जावचे खातीर मागोवंक सांगलां ताचे खातीर आमी मागया विन्स्टन म्हणल्या भावाक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां ताचे खातीर आमी मागया क्रिस्टन दांतेच ताकाय बरी भलायकी बरेपण लाभचे खातीर मागोवंक सांगलां ह्या भुरग्या खातीर मागया मोगाचें एक जोडें हांगासर सकाळीं आयिल्लें भुरग्याचें देणें आशेता रोडोन म्हणल्या बरें मागलें 5 वर्सां जावन भुरग्याच्या देण्या खातीर अत्रेकदार ह्या पवित्र थळाक आज हांवें मागलां ह्या जोड्याक एक भुरग्याचें देणें लाभचे खातीर ह्या जोड्या खातीर आमी विशेश तरान ह्या दिसा हांगासर आमी मागया मोगाचें सुमी काकुलदार तांचे थंय काकोल दाखोवन दी सांजूद ताद्देव तांचे खातीर विशेश तरान मागोवन दी म्हणून ह्या जोड्या खातीर आमी मागया तशेंच आनी एका भयणीन तिका एका भुरग्याच्या देण्या खातीर मागोवंक सांगलां त्या भयणी खातीर आमी मागया आनी सबाज जाणांनी वैयक्तीक तरान म्हजे कडेन मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागया हर एकल्याचे हांवें कोणा पुरो मागता म्हणून बसयलां तांचे हर एकल्याचे तेसावां ह्या घडये ह्या सकड तेसावां सांगात हांव मेळयतां सांजूद ताद्देवाच्या पांयां तळाव समर्पण जूद ताद्देवाच्या मजत मारिपात सुमयेची मजत ह्या भाव भयणीच्या जिवितान वालचे खातीर मागता तुमी तुमच्या देसावां खातीर ह्या सकड भाव भयणी खातीर आमी मागया ह्या पवित्र तळा घेवच्या सकड भावार्थ्यां खातीर यात्रिकां खातीर ह्या पवित्र तळाच्या उद्धारगते खातीर विविध तरांनी दान दिवच्या सकड दानी खातीर आमच्या बिरगजीची हर एक वाड्याची हर एक मंगळार हांगासर जेवण रांदूंक विविध तरांची सेवा दितात ह्या पवित्र तळार सेवा दिवच्या सकडां खातीर हर एकल्या खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर तांच्या तेसावां खातीर आमी मागया हात आमी वयर घालया मोगाचें न्हू आराधन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान वंदन तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू होगलाप तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू नमन तुका सुमयान जेजू प्रणिपात तुका सुमयान जेजू जय जय सुमयान तुका जेजू जय जय तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया सुमियान जेजू या पवित्र थळा गायलेल्या हर एका भाऊ बहिणीक हर एका भाऊ बहिणीचे त्याचा वांगस दान दिले हर एक तुझ्या पायांतळा सांजूद होता ते मारी बाद उभा देता तुझे सकत तुझे पदवी या घडी अंगस दाखे तुझी कृपा तुझी महिमा अंगसर वाळून दे हर एका भाऊ बहिणीच्या जीवितान वाळून दे आणि आश्चर्य बरेपण आणि मागचे बरेपण त्यांच्या कालचा मनातून उभारलेले बरेपण त्यांना हर एक लाभून दे त्यांची खुशी तू मानून घे त्यांना बरेपण दे तुझ्या खुशीवर म्हणजे हर एक त्यांचे गरजे त्यांना भाव आधा दे त्यांना तुझी महिमा पदवी त्यांना दाखे तू सोमी तुका असाध्य म्हणले कंचे ना तुझी पदवी तुझी सकत वाळून दे तुझी महिमा वर जोडून दे touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty power flow Jesus bless them Lord Jesus bless each and every one of them bless their properties bless their houses bless their homes bless their children bless their husband bless their wife bless each and every one of them bless them anoint them Lord Jesus may your mighty power flow Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus hallelujah 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 मुझ्या मोतीर काळो कान मुजो बावार्थ दंडोलंग बेसारच्या मुझ्या आत्म्याच्या वैरींग तू तुझ्या अपोस्तली पदवेन पयस जावन दे ये वर्त्या संदा मुझ्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका ओलो मारता आशा संडल्या बरोवसे दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला मुझे जिनियेचे कांटे गुंटे मुझ्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका बेडयता तुझ्या मोवाळ माई पासी नावाते गे तू म्हाका मोगान आदर्शन सुदासन वर हांवें वडापातीनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सुमियान जेजूचे महिमे वंदना तुझ्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेले जावं आमीन एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया या पवित्र थळार आमकां लाभच्या सकट बरेपणा खातीर वालच्या त्या आशिर्वादांक बऱ्या भलायके खातीर अचर्या अद्भुतां खातीर धनिया देवाक आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचे न्हू 6 जाणां मेळिल्ल्या प्रत्येक उपकारां खातीर अर्गां दितात 8 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकलो बरो फुडार फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याच्या काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याक पैना वेळार राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दिता चौगांक एक बरें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता सिरील पिराराच्या पेंगडाचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता एका बहिणी खातीर सिसिलिया सेरावा खातीर आमी निरंतरी हांगासर मागतेल्या ह्या बहिणीक देवान आपडलां सुमियान आपडलां गुण केला बेडरिडान ती जाल्ली उठोवंक जायनातलें पूण ती कारकोळ गेल्या घरांत हांव तांकां घरा बसो मारोंक ना सोलोवन वचून ताज्या उपरांत वेहिकलार कारकोळ गेल्या पर निड्डोडी पेस्ता गेल्या तिच्या कुडीन जायती बरेपण बरी भलायकी वाडल्या तिच्या कुटुंबाच्यांनी विशेष अर्गां होगळाप दिवंक सांगलां ह्या कुटुंबाक ह्या बहिणीच्या तर्फेन कुटुंबा तर्फेनी आमी अर्गां दिवया आतां आमचे वयर उबारया आमच्या आनी तांच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवया हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू म्हज्या काळजा हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू काळजा मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा पिडे जाल्ल्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या डॉक्टरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा तुझ्या मुनियारांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिवेदाची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाई दी आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्गीच्या बापा आयचे आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेली त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सत्य सवा तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावतें काम नासतना कश्टांच्या सर आमच्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू दयाळ बापा भोवती जिणये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय तांकां बरे जिणये सांगातीन मेळोन एक बरें कुटुंब जिवीत जिवोवचे भाग फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमोत पाव
तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया सर्वेस्पर आमच्या कुटुंबांतल्या सकड मालगड्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता बरी भलायकी दी मतीक समाधान संतोष दी दिसपोतें तांची तूं जतन कर तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यात तांकां निरंतर मोग सांगात पोवन उलोवणे आनी सेवा लाभय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया सर्वेस्परा विविध आश्रय आनी मालगड्यांच्या घरांनी वस्ती कर नासच्या मालगड्यां खातीर मागता आसतना तांकां भोगच्या त्या सांगातपणा वेळार एकसोरपणा वेळार तुजो सांगात तांकां दी तांच्या दुखा कश्टा वेळार तांकां बुजय निरंतरी तुजो सांगात दी तांच्या कुटुंबाचे न्ही तांची भेट कर मोग दिवंक सांगात दिवंक तांचे थंय बरें मन रस म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी तूं आयक नमारणीये कागोदीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी बरोवशा तुका आमी लो मारता आमी पद सेवेची बाळका या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका दान करता तो तूं आमचे शेकाये ते तुजे कागूचे दोळे आमचेर पडते आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे तुजे सदैव पॉल जेजू आमकां दाखय ये दाळी हे मोगळे दुलोबी अहंकारी मरिये बघेवन ती देवाचे मामोत्सव विनंती कर क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी पावो जावच्या खातीर पिडेस्तांक त्रिएक देवाच्या मजतीक समर्पण कर पिडेस्तां खातीर ह्या घडये विशेश तरान मागया आमकां कितें पिडा आसा आमच्या कुटुंबान कितें पिडा आसा जाल्यार आतां सकड पिडेस्तां खातीर मागया आनी त्रिएक देवाक आमी महिमा दिवया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कत मनशा थंय घेवचें तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करून तुवें कुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमच्यो सर पिडा शिडा तुज्या बळाची पदवेन गूण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संघर्षांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी गोश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाल दिश घाल तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव देन जिवा बरीत कर अशें पातकणली नितळ जावन पिडेशिडेन लेगून जावन वेगीच आनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सोम्याच्या नवी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया दयाळ सुम्या पवर्तेंच्या बुजवणदारा तुजी मीत नातलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां शांत समाधानान सांबाळून एकामेका सूख समजणी आनी मना भेद पयस करून एकामेका काळजांतान बगसून जीव तांकां तुजो आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदां तांचे संगता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दी जो जे ताय राज करताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांगोवन तो तुमकां मैपसान आनी काकुतीन वागोवं दुलोबायन तुमचेर आपली नदर घालून आनी आपली शांती तुमकां दिवं देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे सराबऱ्यान आमचे संगता तो तुमचे सोबे रावून तुमचे संरक्षण करून तुमच्या मुखल्यान आनी तो रावण तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान तो रावण तुमची राखवण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या दिसांक उजवाडान भरले आनी तो तुमचे थंय आसचे सर वायट भस्मून उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान भरजळीत करूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवान तुमचे सगळे सदांच रावो दिंबेर समीर रविया पवित्र सक्रामेंतल्या जेजूक आमच्या संगता स्वागत कर थोडो वेळ त्या जेजू संगत आमी करसुया नमो नमो जेजू क्रिस्ता
पुण्यारूपाली पूर्णस्य नमो नमो सुरवंदरा सक्रामेतांकारक्षा नमो नमो जेजू ख्रिस्ता पुण्यारूपाली पूर्णस्य नमो नमो सुरवंदरा सक्रामेतांकारक्षा सर्गी सो देव तो आमकां मेळून रावला देवपण लिपण तुवें उंड्याचेर रूप घेता उंड्या रूपाले तूं आमचे संगी रावता आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता नमो नमो जेजू ख्रिस्ता पुण्यारूपाली पूर्णस्य नमो नमो सुरवंदरा सक्रामेतांकारक्षा जिनियेचे सूत्र तुका सांगूंक आयल्या तुझे तंबूजमो आशिर्वादा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळूंक तूं ये तुझे कुर्तेचे देण्या नमो नमो जेजू ख्रिस्ता पुण्यारूपाली पूर्णस्य नमो नमो सुरवंदरा सक्रामेतांकारक्षा लागी सरतां सोम्या सतां तुझी गोडसाण तुझे संगी रावून विसरतां जिणये गोडसाण संतोष जाता आमी घेवन तुझे दर्शन साक्षी तुका आमी तुझ्या नमो नमो जेजू ख्रिस्ता पुण्यारूपाली पूर्णस्य नमो नमो सुरवंदरा सक्रामेतांकारक्षा Alleluia, 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 alleluia,
हालेलुया 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 हालेलुया. दुनियात आमच्या काळजाचे दवरनो सगळ्या काळजान मनान सक्तीन सुमयाक आमी नमस्कार करया. अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू. सुमया जेजू आज आमचे मध्ये तू आसाय, आमकां राखताय, सिसा सांगाता तू आसलोय. अशर्यां करतना, बोरें करतना, पिडेस्तांक गूण करतना, खोडकारां नितळ करतना, तोंट्यांक गूण करतना, कुर्ड्यांक दिश्ट दितना सुमया जेजू सांगाता आसल्या बरी आज आमचे सांगाता आसाय. आमचे कश्ट, आमची पिडा, आमचे खंत, आमची बेजाराय, आमचे समस्या, आमची तेसवा, आमची आशा, आमचे गरजो सगळे ह्या वेळार तुज्या पांया तळ आमी दवरता सुमया जेजू. जायत्या भाव भयणीन आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांची तेसवा आमी आमच्या मोतीक हाडटा. हे सगळे आराधन तांचे खातीर आमी भेटयत आसतना आमचें जिवीत ताका भेटून दिवया, अर्घ दिवया, स्तुती करया, महिमा दिवया, वंदन करया. ताणें आमकां राखलां, सांबाळलां, आज हांगासर येवंक ताणें फावो केला. ताका आमी वळखत आसतना, ताका नमान करतना, ताका स्तुती करतना, ताका अर्घ दितना, होगळाप दितना, स्तुती महिमा दितना सुमया जेजू आमी वळखुया. सुमया खरी समजणी आमकां दी. जायते फावटी आमकां समजना, जायते फावटी आमकां कळना, कितें घडटा म्हणलें समजना. सुमया जेजू पवित्रत्म्याची समजणी आमकां दी. आमकां हर एकल्याक समजणीन जियोंक, तुका वळखोंक, तुका मान करूंक, तुका नमान करूंक, तुका आराधन करूंक, तुका स्तुती करूंक आमकां हर एकल्याक फावो करे. सुमया जेजू सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सक्तेन, सगळ्या आत्म्यान तुजी स्तुती करूंक आमकां कृपा दी, बोल दी, घटाय दी. उबे रावया, आमी गीत गावया. शरणम शरणम देवा बापा. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता, शरणं शरणं देवा बापा, शरणं शरणं जेजू ख्रिस्ता, शरणं शरणं पवित्रत्या, शरणं शरणं त्रिएक देवा, शरणं शरणं देवा बापा, शरणं शरणं जेजू ख्रिस्ता, शरणं शरणं पवित्रत्म्या, शरणं शरणं त्रिएक देवा. सर्गीच्या बाबा तुका शरणं, मातयेंतो मनशा रस्त्या तुका शरणं, सर्गीच्या बाबा तुका शरणं, मातयेंतो मनशा रस्त्या तुका शरणं, तुजो सुश्वास दिल्ल्या बापा शरणं, दैवी जीवन भरल्या तुका शरणं, तुजो सुश्वास दिल्ल्या बापा शरणं, दैवी जीवन भरल्या तुका शरणं, शरणं शरणं देवा बापा, शरणं शरणं जेजू ख्रिस्ता, शरणं शरणं पवित्रत्या, शरणं शरणं त्रिएक देवा. मुनीसां सोसा गायल्या जेजू शरणं, देवाची शेळी जाल्ल्या जेजू शरणं, मुनीसां सोसा गायल्या जेजू शरणं, देवाची शेळी जाल्ल्या जेजू शरणं, बापाचे उतर
दिल्या जेजू शरणम बली जाऊन सोडवून दिल्या जेजू शरणम बापाचे उत्तर दिल्या जेजू शरणम बली जाऊन सोडवून दिल्या जेजू शरणम 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 देवा बापा शरणम शरणम जेजू ख्रिस्ता शरणम शरणम पवित्रज्ञा शरणम शरणम देवा माझा तर पवित्रज्ञा तुका शरण सर्गीच्या दैविकज्ञा तुका शरण माझा तर पवित्रज्ञा तुका शरण सर्गीच्या दैविकज्ञा तुका शरण सकाळची वळतीच्या आत्म्या शरण दैवी देण्याधार आत्म्या शरण सकाळची वळतीच्या आत्म्या शरण दैवी देण्याधार आत्म्या शरण शरणम शरणम देवा बापा शरणम शरणम जेजू ख्रिस्ता शरणम शरणम पवित्रज्ञा शरणम शरणम प्रिय देवा शरणम शरणम देवा बापा शरणम शरणम जेजू ख्रिस्ता शरणम शरणम पवित्रज्ञा शरणम शरणम प्रिय देवा शरणम शरणम प्रिय देवा शरणम शरणम Praise the Lord. Hallelujah. 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 दुनिया हाते आमच्या उसके चेहरा में दवरया आमचे उणे फोण उसकत काही या वेळार उण आसा घडयां जायते आमच्या घरांनी आमी झगडे गेला कठीण उतरां उलयल्या दुरसाल्यान कोडी काडल्यात ही सगळीं उण आसा घडयां सोमयाच्या पांय तळा आमी दवरया सोमी आमी अस्कत म्हूण आमी सांगया सोमी आमी अस्कत सुकोन पडल्या दूख येयलां कठीण उतरां आमी उलयल्या सोम्या मोग आमी करूं ना जायते फावटी आमकां सोम्याचो मोग अनुभव करूंक जायना कित्याक आमची अस्कत काय आमच्या बोक्सिनांतले पातक आमचे तें आसल्या वरवीं संपूर्ण रितीन आमी भोगूंक शकना सोम्या लागीं सांगया आमच्या काळजांत दूख आसा बेजाराय आसा खंत आसा कितें आसा तें सगळें सोम्याक सांगया सोमी आयकता मनस्ताप आसा राग आसा बेजाराय आसा कश्ट आसात पिडा आसा सगळें जेजूक दिवया जेजून म्हळ्यार कश्ट जाल्या न्हू वाजान वयतलो न्हू म्हजे सरसी येया आनी विशेव घेया सोमी विशेव दिता आनी ताणेंच म्हळां ताचें ओजें हळू जड ना ताचें ओजें हळू जड ना देखून आमची पिडा चिडा आमी आमचे इतल्या कश्टांच्या बदलाक सोम्याक समर्पण करया आमच्या जिवितांत असले पिडा जावं करो कश्ट जावं करो समस्या जावं करो आमच्या कुटुंबांतली प्रायवंतू मलगडी भुरगीं इवा जाण बाळशी हरी एकल्यांक जेजूच्या पांय तळा आमी दवरया जायते आमी मागोवंक आयल्या आमची मागणी आसात आमच्या मोतींत आसात
हेरां खातीर आमचे खातीर मागोवंक सांगिल्ल्या खातीर परगांवांत आसल्या खातीर हर एकल्या खातीर आमी मागोवंक येयला सगळें जेजूक दिवया. रक्तस्रावाची स्त्री तिणें चिंतलें आपूण सोम्याक आपडीन जाल्यार आपूण बरी जातेली चिंतलें आनी आपडलें. लोकांची खेट आसली जेजू कळीत जालें. जेजू म्हणटा तुज्या वावरतान तुका बरें केलें. बियान कांपोवन जेजू मुखार येता. आपूण आपणें तुका आपडलें म्हणून वळखता. जेजूक नमस्कार. जेजू म्हणटा तुज्या वावरतान तुका बरें केलें. आज आमकां हर एकल्याक जेजू आपडूंक हें भाग फावो जाला. पवित्र एवकारिस्तांत आमच्या हातांत आमच्या जिबेर आमी घेतला. जेजू हातांत मात्र न्ही जिबेर मात्र त्या काळजान जागो दिला. जेजू आमचे थंय आसा. जेजू कडेन आमी सांगया जेजू तूं आमकां आपडूंक अवकाश दी. तुजें स्पर्श आमकां बगूं दी. जायत्या लोकांनी तुवें शिकवण दितून चलोन वता आसतना वाटेर जायत्या पिडेस्तांक हाण दवरलें. ताची सावळी पडल्यार पुरो या ताच्या दगल्याच्या देगी आपडूंक मेळ्ळ्यार पुरो आपूण बरी जातली म्हणून जायत्यांनी चिंतलें आनी बरें जालें. सोम्या जेजू आमकां हर एकल्याक भावार्थ दी. सिसा सांगता जेजू आसलो. जेजून जायतें बरेंपण केल्लें पूण भावार्थान ताका वळखूंक तांकां जावना. कश्ट मारले. आमकां ही जायते बरेंपण जाता बरेंपण घडटा पूण जेजू तावनूच बरेंपण जाल्लें म्हूण वळखूंक जायते फावटी विसर पडटा. जेजू संगी आमी आसा. सीस जेजू संगी आसले पूण तो भावार्थान वळखुची सकत आमचे लागीं ना. पिडा आयिल्ल्या वेळार कश्ट आयिल्ल्या वेळार समस्या जाल्ल्या वेळार जेजूक वळखूंक जायना. जेजूचो उदासी येना. आमच्या सक्तीनूच आमी झुजता. धाकटे रावता धाकटेराक वेता. जेजू कडेन मागोवंक भावार्थान मागोवंक फाटीं केल्लें आसा जाल्यार जेजू कडेन सांगया. जेजू सर्व संगती साध्य. असाध्य म्हणलें कितेंच ना. म्हाका भावा भयणीनो देवाचेर सगळ्या काळजान पातयेवचें. देवानूच आमकां चलोवन व्हरचें वळखुचें. जिवोवपा बरी देवान दिलें देवान वेलें देवाचें नांव हरसिल्लें जावं. भावार्थान मागणी करूंक कृपा दी म्हूण आमी मागया. आमची अस्कतकाय आमचें उणेपण आमचें पातक सगळें भेटोवन दिवया. सोम्या जेजू आमी अस्कत सुखोन पडटा. घडयेन घडये सुखोन पडटा. आमचे पातक आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा. आमची अस्कतकाय ल्हान ल्हान संगतीक समजन आसतना उण्या समजणेन झगडे गेल्ले आसा. लढाई केल्लें आसा. गाळी दिल्लें आसा. दुख्ख येयल्लें आसा. बरें करिनासतना रावल्लें आसा. फारीकपण काडून गेल्लें आसा. सोम्या जेजू जायते आमचें उणेपण आसा. सोम्या तूं काकुळदार काकुळतीचो सागर. आमकां हर एकल्याक तूं बक्षिताय. वेशीक पूत सगळें विभाड करन सगळें बापूयची आस्त सगळें विभाड करन फाटीं आयिल्ल्या वेळार कितलें सक्कड हांवें तुका दिलें सगळें विभाड केलें म्हणलें एकच एक शब्द ताणें विचारलो ना. ताचें मौन ताणें पळयलें. जेजू आज आमचें मौन पळयता. आमचें काळीज पळयता. आमचें अंतस्करण पळयता. जर आमी नवें जिवीत जियोंक बरी जिणी जियोंक निर्धार केल्यार पुरो सोमी तसोच आदार आमकां दिता. ताची काकुळत आमकां दिता. ताचे बक्षणे आमकां दिता. आमची पातकां हिमा बरी धवी जातली. किर्तनगार सांगता आमची पातकां कितलीं मेळी जावं पुरो कितलीं कोटी जावं पुरो तो हिमा बरी धवी करतलो. गुंड उदकांत वर्ण उडयतलो. परत उडास करचो ना. सोम्या
आमकां आपडय गूण कर आपोड जेजू आमकां आपडय Jesu, दैवी स्पर्शान तुझ्या आपोड जेजू, आपोड जेजू, आपोड जेजू, दैवी स्पर्शान तुझ्या आपोड जेजू. शिडेंते गुण कर जेजू, कष्टान वारांतले गुण कर जेजू, पिडे शिडेंते गुण कर जेजू, कष्टान वारांतले गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, दैविक शक्तीन तुझ्या गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, दैविक स्पर्शान तुझ्या गुण कर जेजू. हालेलुया, 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 Ave mulher prato me munche somia Jesu somia Jesu मुझे कुटुंब तुझ्या पायांतळा समर्पण करता हूँ सर वाईटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले ना तयार मोरणांतले आमकां निवारे सोम्या जेजू आमची सर पिडा शिडा खंत बेजाराई तुझ्या पायांतळा समर्पण करता हूँ सोम्या जेजू आमची तेसावा आमची आशा आमचे गरजो आमचे अथ्रेग हरी एक तेसावा तुझ्या पायांतळा समर्पिता हूँ सोम्या जेजू आमची सर भाव भयणी भुरगीं युवाजणा प्रायवंता मालगडी हरी एक भाऊ भयणी आमच्या शेजारची आमच्या कुटुंबाची आमची सैरी धैर्य आमची इष्ट मंत्रा सगळ्यांक तुझ्या पायांतळा समर्पिता हूँ हालेलुया 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 Hallelujah.
हालेलुया सोमिया जेजू सोमिया जेजू सर सरकारी अधिकाऱ्यांक सरकारी अधिकाऱ्यांक तुझ्या पायांतळा समर्पित सोमिया जेजू तांका न्यायनीतीन सतानीतीन अधिकार चलोवंक तुझी समजणी दी सोमिया जेजू सर दाक्तेरांक नर्सांक हर एकल्यांक तुझ्या पायांतळा समर्पित सोमिया जेजू तांच्या जाणवेन तांच्या समजणेन तांणी जोडल्या समजणेन बरे वखत दिवंक कृपा दी सोमिया जेजू तांणी स्वार्थाक बरी जायनासतना बरी सेवा करूंक कृपा दी बोल दी घटाई दी सर राजकीय मुखेल्यांक तुझ्या पायांतळा समर्पित सोमिया जेजू बरी राजवडकी चलोवंक अधिकार चलोवंक खरी समजणी तांकां दी सोमिया जेजू पातकाच्या ताळणेक सांपडनाशें कृपा दी सोमिया जेजू सर्व याजकांक धार्मिक भयण्यांक धार्मिक याजकांक तिरगजेन सेवा करतल्या याजकांक तुझ्या पायांतळा समर्पित सोमिया जेजू तुझे संगता रावण तुका अनुभव करून हेरांक दिवंक कृपा दी सोमिया जेजू तुझे मिसाव तांचे मरिपात चलोन वरे सोमिया जेजू हर एका कुटुंबाक तुझ्या बेसावानी बरे आशीर्वादानी बरे सोमिया जेजू दिसपडते कष्ट नष्टांक बली जायनासतना पातकाच्या थाळणेक सांपडनासतना जियेवंक तुझी सकत दी सोमिया जेजू सर्वांक समर्पित सर वाहनांत चलयतल्यांक कोयण करतल्यांक हर एकल्यांक तू राखणी सलय विविध वखदां सोदून काडतल्यांक खरी समजणी आनी जाणवाय दी हालेलुया 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 तुका सोमिया वर्गां दिता गीत गायत आसतना आमी आमकां भेटवून दिवया सोमियान जायते उपकार आमकां केल्यात बरेपण आमकां केलां सक्कड रितीन आमकां राखलां सांबाळलां देखून आमचें उणेपण वळखून आमी ताची काकूळत मागली आनी आतां आमी ताका अर्घ दिता आसतना स्तुती करतना महिमा दिता आसतना आमी एकाच मनान एकाच काळजान ताका आमी अर्घ दिवया तुका सोमिया वर्गां दिता तुका सोमिया वर्गां दिता तुझी विचित्रत्यानी आता तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच आवडटा तुका सोमिया वर्गां दिता तुझी विचित्रत्यानी
सूर्य संतारा उजवाड पंथा अंतर तुझे महिमेती भरता सूर्य संतारा उजवाड पंथा अंतर तुझे महिमेती भरता रसा तू रसा तुझे नाव पवे जाऊं गवंगा रसा तू रसा तुझे नाव पवे जाऊं गवंगा तुका सोमिया वर्गांगीता तुझी विचित्र त्यानियंता तुझा दैविक प्रकट करता तुका सदा सरसम आवडता नवरता तुका पोला बोला वकंता तुका मनशा बळा नवरता तुका पोला बोला वकंता तुका मनशा बळा रसा तू रसा तुझे नाव पवी जाऊं गवंगा रसा तू रसा तुझे नाव पवी जाऊं गवंगा तुका सोम्या वर्गांगीता तुझी विचित्र त्यानियंता तुझा दैविक प्रकट करता तुका सदा सरसम आवडता तुझ्या सारक्याचो मनशाक रचलो दैवी कृपेता काने ठयलो तुझ्या सारक्याचो मनशाक रचलो दैवी कृपेता काने ठयलो रसा तू रसा तुझे नाव पवी जाऊं गवंगा रसा तू रसा तुझे नाव पवी जाऊं गवंगा तुका सोमिया वर्गांगीता तुझी विचित्र त्यानियंता तुझा दैविक प्रकट करता तुका सदा सरसम आवडता तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा अर्घा तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रसा तू रसा तुझे नाव पवी जाऊं गवंगा रसा तू रसा तुझे नाव पवी जाऊं गवंगा तुका सोम्या वर्गांगीता तुझी विचित्र त्यानियंता तुझा दैविक प्रकट करता तुका सदा सरसम आवडता तुका सदा सरसम आवडता तुका सदा सरसम आवडता कोणाक विशेष रितीन मागोवंक मौन आसा तर दिमिगालचे ते सावा खातीर दिमिगाल तुमी मागा दिमिगालो जायना बसून मागयेत मागा खंयची ते सावा तुमी विशेष रितीन आज मागोवंक आज तुमी मागिल्ली तुमकां दिता ताज्या कृपेन ताज्या दैवीक शक्तीन तुमी मागिल्लें दिता देखून दिमिगालने मौनपणी जेजू कडेन सांगा जेजू पिडिस्तां खातीर मागोवंक आयल्या जाल्यार या खंयच्याय एका समस्या खातीर मागोवंक आयल्या जाल्यार या खंयच्या एका तेसावा खातीर मागोवंक आयल्या जाल्यार या तुमच्याच वैयक्तीक पिडे खातीर कश्टां खातीर समस्या खातीर मागोवंक आयल्या जाल्यार ते सगळे उड्या सगळा जेजू कडेन सांगा जेजू गूण करता जेजू परिहार दिता जेजू आमकां सगळें दिता आवरता मागया
भावार्थान मागले आमकां जेजू दिता म्हूण जेजूचो आमकां सांगला देखून आमचो भावार्थ पळोवन थंयसर 6 जाण एका आरी घराक वोवून हाडटा आसतना थंयसर तांकां मस्त अडकळी मेळ्ळ्यो अडकळी लोकांची खेट आनी थंयसर जेजू एका घरांत आसलो त्या घरा भितर वचोंक जावना पूण ती तांकां खंयचीच अडकळ तांकां बगूंक ना कित्याक ते कुरपेन बरोवन आसले त्या पिडेस्ताक जेजू आपडटा आनी थंयसर फाकें उक्तें करन थंयसर त्या पिडेस्ताक अंतुळ्ळां समेत त्या फाक्यांतान सकयल जेजूच्या पांयां तळा देविल्ल्या वेळार जेजू म्हणची उतरां जेजू म्हणटा तांचो भावार्थ पळयोवन ह्या पिडेस्ताक जेजून गूण केलें आज आमी जायत्या खातीर आमी मागता आमचो भावार्थ जर आमचो घट आसा दृढ आसा आमी मागिल्ले आमकां दिता देखून जेजू म्हणटा आमचो भावार्थ पळयोवन जेजू जायत्या पिडेस्तांक कश्टतल्यांक समस्यांक वळख जाल्ल्यांक आमी दवरल्या जेजूच्या पांयां तळा दवरल्या हर एकल्यांक तो गूण करता पवित्र करता देखून जेजू कडेन मागया मौनपणे आनी थोड्याच वेळान याजक तेल आमच्या माथ्याचेर पवित्र तेल मागणी जाता आसतना आमी उडासा काडया आमचे खातीर आनी आमी कोणा खातीर मागता तांचे खातीर सुमीच आपडता याजका मरिपात आनी गूण करता म्हणल्यार भावार्थान भात्येन बरोवश्यान आमी मागया उडासा काडया नांव कण जेजू कडेन सांगया आमच्या सर कुटुंबाच्या सद्या आमच्या घरांतल्या भावा भयणींक आनी हांगासर येवंक जायनातल्यांक आमचे लागीं मागोवंक सांगिल्ल्यांक आमच्या कुटुंबाच्या हर एक नांव काण जेजू कडेन सांगया नांवान जेजूक भेटोवन दिवया हर एकल्यांक शेजारच्यांक हेर धर्माच्यांक हर एका भाव भयणींक सगळ्या आमच्या परिसरांत आसलेल्या भाव भयणींक हर एकल्या खातीर आमी मागया सुम्या जेजू या आमच्या सर भाव भयणीची कश्ट पिडा खंत बेजाराई तुज्या पांयां तळा आमी समर्पिता तांच्या मोतीन तांच्या काळजांत अंतस्करां आसले सगळे आशा अत्रेग थेसावां सगळीं ह्या वेळार समर्पिता सुम्या जेजू ह्या पवित्र तेलाच्या माखणे वरवीं तांकां गूण कर पवित्र कर नितळ कर तांचे उणेपण अस्कतकाय चेर जैत व्हरूंक तुजी सकत तांकां दी वायटांतले वेगनांतले आनवारांतले कश्टांतले पिडे शिडेंतले खंती बेजारांतले तांकां निवार सुम्या जेजू तुज्या बेसावारी तांकां बरें आशिर्वादांनी बरें तांकां तुजो मोग दी तांकां भावार्थ दी सत दी घटाई तांकां दी सुम्या जेजू भावार्थान बरवशान तांणी दृढ रावून तुका फरगट करूंक तांच्या जिविता मुखांतर तांच्या हर एका उतरांनी करण्यांनी सगळ्यांनी तुका तांणी हरसोंक थोडो वेळ आमी जेजूक हरसिया ओगळसिया ओगळाप दी हालेलुया 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 पवित्र तुझे गीत आमी गायता आसतना तुमच्या तळवेचेर आमी पवित्र तेलान याजक मागतले सर्गीचात्म्या पवित्रात्म्या देवोन ये वाढून ये सर्गीचात्म्या पवित्रात्म्या देवोन ये वाढून ये Dimakamo, dimakani, dimakamo,
समाधाने परजीवी शांती समाधाने परजीवी सर्गीच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवोन ये वाळून ये सर्गीच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवोन ये वाळून ये दी संत दी मैपा दी संत दी मैपा स्वाद मनान्मक दी उल्लास स्वाद मनान्मक दी उल्लास सर्गीच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवोन ये वाळून ये सर्गीच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवोन ये वाळून ये दी बळे पोन दी खालते पोन दी बळे पोन दी खालते पोन दयाळाय मोवाळाय विश्वास पोन दयाळाय मोवाळाय विश्वास पोन सर्गीच्या आज्ञा पवित्रात्म्या देवोन ये वाळून ये सर्गीच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवोन ये वाळून ये कर सोसनी कर दया कर सोसनी कर दया शेगुणानी बरनाका कर मोगाळ शेगुणानी बरन माका कर मोगाळ सर्गीच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवोन ये वाळून ये सर्गीच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवोन ये वाळून ये तुम्ही घालया जेजूचे बेसांव जोडूंक आमकां समी तयार करया सोम्या तुझे बेसांव आमकां दी सोम्या तुझे बेसांव आमकां दी आमच्या हर एका भाव भयणीचेर आमच्या हर एका भाव भयणीचेर सोम्या आमकां तुझे बेसांव दी सोम्या आमकां तुझे बेसांव दी सोम्या तुझे बेसांव आमकां 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 दी आमच्या तुमची जवाब सोम्या आमकां तुझे बेसांव दी सोम्या आमकां तुझे बेसांव दी आमच्या आवय बापायंचेर सोम्या आमकां तुझे बेसांव दी हर एका भाव भयणींचेर सोम्या आमकां तुझे बेसांव दी हर एका भुरग्यांचेर इवाजाणांचेर सोम्या आमकां तुझे बेसांव दी सर आमच्या परिसरांतल्या भाव भयणींचेर सोम्या आमकां तुझे बेसांव दी हांगासर आसलेल्या हर एका भाव भयणींचेर सोम्या आमकां तुझे बेसांव दी सर याजक धर्मीक भाव भयणींचेर सोम्या आमकां तुझे बेसांव दी सर आमी
मागोवंक आयिल्ल्या भाव भयणींचेर सोम्या आमकां तुजें बेसांव दी केसवान दवरल्या भाव भयणींचेर सोम्या आमकां तुजें बेसांव दी हर एका पिडेस्त भाव भयणींचेर सोम्या आमकां तुजें बेसांव दी सर प्रायवंत मलगड्यांचेर सोम्या आमकां तुजें बेसांव दी उडासा घडयां सर भाव भयणी कोणाक बेसांव जाय म्हूण आमकां आशा आसा तांचो सगळ्यांचो उडास घडयां ह्या वेळार आनी स्वामी तांकां हर एकल्याक आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागया हे देवा व्हडा सक्रामेंता जशे बापा तशे पुता उल्हासाने स्तुती जावं पती महिमा सस्ना सस्ना एकाच तळ्यान सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचा उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळदान समजे देवगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन पवो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना ये या नमस्कार करिया ये या नमस्कार करिया ये या नमस्कार करिया धनिया ये या नमस्कार करिया ये या नमस्कार करिया ये या नमस्कार करिया धनिया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकती हालेलुया गाऊन हसूया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकती हालेलुया गाऊन हसूया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती मोगाळ पोता सोवे औकार मोरे आशीर्वाद आमकां भगवंत सांजू देवा आम्हा पसत विनंती कर भगेन कृष्णाचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी